श्री नाम बाबाले घोडे सांस्कृतिक मंडळाची ही 13वी आकाशकंदील आणि दिंडी पथक स्पर्धा. फाटले 5-6 वर्सां आमी दिंडी पथक स्पर्धा ह्या मडगांव नगरीन घेतात आणि दिंडीक एक वेगळे वैभव मेळोवन दिवपाचें आमी एक काम सुरू केलां. मडगांवकाराची दिंडी म्हळ्यार पर्वणी आणि फाटली 108 वर्सांची ऐतिहासीक परंपरा आशिल्ली ही दिंडी ती चड लोकाप्रमुख आणि सांस्कृतिक ठेवा कसो जातलो, दायज कसो जातलें हाजें आमी एक शिवधनुश उचललेलें आसा. ह्या मडगांवकारांनी इतलो मोग दिला आणि ह्या सांस्कृतिक वारशा खातीर तुमी ही मदत केली त्या बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. सगळ्यांक दिंडेच्या निमतान सगळ्यांक परबे दिता आणि देवा विठ्ठल रुक्माई कडेन मागता की सगळ्यांक बरें उत्तम आयुश्य आरोग्य मेळचें आणि ह्या मडगांव नगरींतलो हो ठेवो असो जिवंत उरचो. लाइन करिए लाइन चांगल्या बरं आलेली देवस्थानच्या वतीन हांव सगळ्या भाविकांच्या मडगांवच्या दिंडी महोत्सवाक स्वागत करता आणि ह्या दिंडी महोत्सवाक जो एक विशेष दिंडी महोत्सव ह्या वर्सा आसा ताचें कारण म्हणजे हो 108वो दिंडी महोत्सव. 108 हाका आमच्या दैवीक हातून घडीताना एक म्हत्व आसा आणि त्या दैवीक योग असो आसा की 108वी दिंडी ह्या आमच्या हरिमंदिर देवस्थानात आज साजरी जाता. ताचें दुसरें कारण म्हणजे हांव 108वी हांगा कित्याक म्हणटा की आमचे नवीन देवळाची वास्तू नवीन मंदीर हें जवळ जवळ तयार जाल्लें आसा आणि थोड्याशा म्हयन्यांनी आमचें हें देवूळ विधिवत थंय आमी शिफ्ट करतले म्हणजे सुरवात जातली स्थापन जातले आणि प्रतिष्ठापना महोत्सव जातलो. हे काही म्हयन्यांनी जावपाचो ताजे कारणान आमकां अशें दिसता की हे 108वो उत्सव हांगा जाल्ले कारणान हो एक दैवीक योग आसा आणि हरीन विठ्ठल रुक्माईन हे घडोवन हाडल्या. तर सगळ्या भाविकांचे हांव स्वागत करून ताका विनंती करता की तांणी मोठ्या संख्येन तीर्थप्रसाद आयच्या हातूंत भाग घेवचो. वर्स पद्दती प्रमाणे हांगा आमचे कार्यक्रम कलाकार आयिल्ले आसात. पयली बैठक आतां हांगा सुरू आसा. बोंबेचे आनी धारवाडचे कलाकार आसात. आतां सद्या डॉक्टर विवेक पाटील हांचे कार्य सुरू आसा. अश्यो वर्ष पद्दती प्रमाणे 3 बैठकी जातल्यो, एक युको बँक आनी एक म्युन्सिपालिटी आणि दुसरी गायिका आसा ही मुकूर गाडगी बॉम्बे. तर ह्या असो कार्यक्रम दिंडीचो जावन फाल्यां समारोपाचो कार्यक्रम हांगा ह्या मंडपान सांजचो 8:30 जातलो आणि थंय सुद्दां विजय कोपरकर प्रसिद्ध पंडीत विजय कोपरकर हांचे गायनाचो कार्यक्रम जातलो. आणि विशेष म्हणजे फाल्यांच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोंय राज्याचे क्रीडा सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांची हाजेरी आसतली. ते खास करून हांगा ह्या कार्यक्रमाक येतले. तर आमी करून सगळ्यांक भाविकांक सांगता की फाल्यां ह्या समारोपाचे कार्यक्रम मोठ्या संख्येन येवन हांगा हाजीर जातले.